भोवमोगाचे न्हू दैवीक अमृत संस्था तर्फेन तुमकां सर्वांक म्हजे प्रणाम. आमचो दैवीक अमृत संस्थो जायतीं यात्रीक पयना मांडून हाडटा म्हणली एक बरी संतोशाची खबर तुमकां हांव हाडून आयलां. फाटल्या 12 वर्सां जावन आमी भारतांत तशें विदेशांत जायत्या जाग्यांक यात्रेक पयना मांडून हाडल्यांत आनी ह्या वर्साय सुमार 10 यात्रेक पयना आमी मांडून हाडल्यांत म्हणलें तुमकां तिडसूंक हांव संतोश पावतां. विशेश जावन ह्या सप्टेंबर म्हयन्यांत इस्टर्न युरोप यात्रेक पयन आसा आनी ताच्या उपरांत सप्टेंबर 15 तारखेक बागेऊन जाग्यांक यात्रेक पयन आसा. ऑक्टोबर 8 तारखेर आनी एक बॅच बागेऊन जाग्यांक इस्रायलाक यात्रेक पयन आसतलें आनी हाजे उपरांत नॉर्थ इंडिया आमच्या भारतांत नॉर्थ इंडिया टूर आसतलें. ऑक्टोबर म्हयन्यांत उटी कोडायकनाल तशेंच वेलांकणी पांडिचेरी चेन्नय ह्या यात्रेक जाग्यांक आमी पयन मांडून हाडलां. हाच्या फाटल्यान आमी नोव्हेंबर म्हयन्यांत आनी एक विदेशाक यात्रे पयन आसा तें जावन आसा थायलँड आनी उपरांत डिसेंबर म्हयन्यांत सान फ्रांसीस सावेर ताची कूड प्रदर्शनां दवरचे वेळी गोंयां यात्रेक पयन आमी मांडून हाडलां. जानेर म्हयन्यांत श्रीलंका सान जुजेबादाच्या पवित्र जाग्यांक यात्रे पयन आसा आनी उपरांत व्हिएटनाम ह्या नव्याच गांवाक एक पयन आमी मांडून हाडलां आनी एप्रिलांत परत होलीलँड ह्या बागेऊन जाग्यांक आनी मेयाच्या 12 तारखेर आमी युरोपाक यात्रेक पयन मांडून हाडलां. मोदें काश्मीर यात्रे पयन आसतलें. अशीं 10 यात्रे पयना तुमच्या खातीर मांडून हाडल्यात. मोगाचे न्हू असलो संदर्भ उपयोग करा. सक्कळ बरें मोन करा. प्रत्येक तरान इस्टर्न युरोप हे विशेष यात्रेक पयन वेळ चड ना. बेगीनच आज ही खबर आयकल्या तक्षणा तुमचें नांव रेजिस्टर करा. येदोळस सुमार 100 जाणां पाद्रबांनी रेजिस्टर केलां. तांचें नांव देखून तुमचें नांव रेजिस्टर करा. हर एका यात्रे पयनाक तुमी येया. तुमकां सर्वांक मोगाचें आपोवणें बरी सेवा बरो अनुभव तुमकां ह्या यात्रेक पयना मेळटलो. सगळ्यांक तुमकां मोगाचो स्वागत.